पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान म्हाकाय फोन आयिल्ले, पर्टिक्युलरली ऑफिसर, आय वोंट नेम हू कॉल्ड मी बिकॉज इट इज इन्व्हेस्टिगेटेड. त्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाला आणि हांवें तांकां डेटा दिला खंय खंय हे पर्टिक्युलर गोष्टी घडल्या म्हणून. आता लोक जे आसा ते आमकां फोन करून सांगता, कारण हो जो इश्यू आसा तो सामान्य मनशा कडेन निगडीत आसा. प्रॉबेबली इट मायट बी इन्सिडेंट्स विच आर देर इन पर्टिक्युलर पुलीस स्टेशन ओनली, पण हांवें एक 5 ते 6 पुलीस स्टेशनाची नांवां दिल्या ज्या जाग्याचेर हें घडलां आनी जें घडलां म्हणून आमकां लोकांनी सांगलां. म्हाका दिसता सकाळीं जी गजाल घडली ती तुमच्या एका रिपोर्टरा कडेन घडली. तुमच्या मदलोच एकटो रिपोर्टर, ताचें नांव तुमकां हांव सांगता, आनी प्रॉबेबली कंप्लेंट इज रिक्वायर्ड ताणें वचून ती दिवूय शकता. तो ताका स्वताक एक्सपिरियन्स आयले की ताजे कडल्यानय ते पयशे मागले ते टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक. आनी जेन्ना ताणें विचारलें बाबा तुमी रिसीट इश्यू करता जाल्यार ती रिसीट कसली काय म्हणून करना फुडें ताका मागीर जेन्ना तो रिपोर्टर म्हणून कळ्ळो तेन्ना ताणें सांगलें ना चल म्हणून. सो हाजो अर्थ हांव म्हजे कडेन टेनंट ना, हांव वचून ते पर्सनली घेवन हांव कंप्लेंट करपाक. पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून, एक नागरिकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून म्हजी ड्युटी जाता की हें चडलां, हें घडटा म्हणून हांवें ट्वीट करप किंवा ते निदर्शनां घडप गोवा पुलिसाच्या. दोळे बंद करून जर तुमी चिंतता की हें घडटा तें न्हय घडना म्हणून, जाल्यार देन करप्शन वील कंटिन्यू. इट इज ड्युटी ऑफ द DGP, SP जे नॉर्थ साऊथ आसा तांची ड्युटी आसा की तांणी हें खंय घडटा तें फायंड आउट करचें. हें घडलां, लोकां कडेन घडलां. पर्टिक्युलरली जी नांवां आयिल्ली ती बेती पुलीस स्टेशनांतल्यान ज्युरिस्डिक्शनांतल्यान कॉल आयिल्लो म्हाका, सांखळी आउटपोस्टाच्या ज्युरिस्डिक्शनांतल्यान कॉल आयिल्लो, म्हापसा खंय तरी कॉल आयिल्लो, आनी कलांगूटचे कांय ज्युरिस्डिक्शनांतल्यान कॉल आयिल्लो, ओल्ड गोवाच्यान कॉल आयिल्लो. हे म्हाका जी म्हायती आसा ती, बाकीची ज्या जाग्यार गोंयभर हें घडटा. सो गोंयभर जर घडटा जाल्यार हातूंत भितर कोण इन्वॉल्व आसा ते फायंड आउट करचें अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता इट्स व्हेरी इजी टू फायंड दीस आउट. डिपार्टमेंटान घडला, प्रत्येक पुलीस स्टेशनार कॅमेरा आसा, CCTV चॅक करची, कळटलें कोण खंय कितें घेता तें. अनलेस दे से दॅट पुलीस स्टेशनांचेर CCTV चलना म्हणून. प्रत्येक फावटी तेच येता की जेन्ना क्रायम घडटा, फोंड्याय घडलो, जेन्ना तो कोणाक बाबड्या त्या ट्रका पोंदा उडयल्लो, ताजें कितें जालें तें कोणाक खबर ना, पूण ताजी CCTV कलेक्ट केली गेली. पूण तो पिसो म्हणून आनी ताका कोण नाशिल्ले म्हणून जर असल्या गोश्टींचेर पालव घालता जाल्यार हें चुकीचें आसा. CCTV जर ऑपरेशनल ना सगळ्याची पुलीस स्टेशनांचेर जाल्यार प्रत्येक PIन सांगपाक जाय की आमची CCTV चलना म्हणून. CCTV घालपाचो हेतू आशिल्लो की अकाउंटेबिलिटी, आनी म्हाका दिसता खुबशा पुलीस स्टेशनाचेर चलता. ज्या पुलीस स्टेशनाचेर आउटपोस्टाचेर हांवें जे म्हणलां थंयच्यो CCTV चॅक करच्यो आनी फायंड आउट करचें कोणाक कोणी खंय घेता. तो घेता हाजे बद्दल डावटूच ना. ते कोण घेता आनी कित्याक लागून घेता ते तांणी फायंड आउट करचें. तें काम जर आमी करपाचें आसत एज अ पॉलिटिशियन जाल्यार आमकां सांगपाचें पुलीस डिपार्टमेंटान की हे आमकां कॅपॅसिटी ना म्हणून हें करपाची, आमचो क्रायम ब्रांच आमचें हें सगळें फेल जाला म्हणून, आनी आमी करता तें. देन वी वील स्टार्ट इन्व्हेस्टिगेटींग विथ द हेल्प ऑफ युअर्स. जशें पणजेन हांवें तुमचे कडेन गजाल घडटा ती उलयल्या पळय, ती गजाल आमीच सोदून काडुया आता. कारण क्रायम ब्रांच हॅज फेल्ड, टायम एंड अगेन फेल्ड टू डू फायंड आउट इलिगॅलिटीज दॅट इज हॅपनिंग. फाल्यां तुमकां घेवन पणजेन जें घडटा ताजेरूय कितें तरी करया. हांव आतां कॅमेराचेर उलयना, बट वील शो हाव पुलिसींग इज फेलिंग इन गोवा. कितें म्हणटा करचेंच पडटलें. हांवें जो स्टेटमेंट केला आय स्टँड बाय दॅट स्टेटमेंट. आनी जर तांकां दिसता की कंप्लेनंट म्हणून जाय देन आय विल स्पीक टू युअर रिपोर्टर टू कम विथ मी. ताका जें घडलां तें ताणें म्हाका सकाळीं सांगलां आनी म्हाका दिसता ताणें ह्यो गजाल हॅज बीन शोन इन्फॉर्म टू SP ऑर DYSP इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. तेन्नाच मागीर आमी जेन्ना वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिस्डिक्शनांतल्यान जेन्ना कॉल आयले तेन्नाच हांवें ट्वीट केला इट इज नॉट अनव्हेरीफायड, इट इज व्हेरीफायड. आता ब्रायब घेता आसतना हांवें दिवंक ना, जी कोणी दिल्या आनी जी कोणाक मागिल्ली तांचे जर स्टेटमेंट तुमी मागपाक जाय म्हाका विचार, हांव नांवां दिता, येवनी तांकां हें करपाक.